प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाची 9वी चीट 1 ते 6 पर्यंत. आनी जेजू आपल्या 12 शिसांक धाडटा. तांकां सांगता, तुमी वचून देंवचार काडात, पिडे रोग बरो करात आनी सगल्यांचे हांव तुमकां अधिकार दिला तें तुमी करात. आनी जेजून हें कित्याक केलें आपल्या शिसांक? ताणें तांकां धाडलेलें कित्याक ज्या जाग्या कडेन तो देवाचें उतर परगट करपाक आसलो त्या जाग्या कडेन तांकां पयलेंच धाडून लोकांक तयार करतालो. पूण जेजू कितें म्हणटा तांकां? तो म्हणटा, जेन्ना तुमी थंयसर वेतात आनी कोण तुमकां येवकार दिना, कोण तुमकां थंयसर जेन्ना तुमी थंयसर तांच्या घरा कडेन वेतात आनी तुमी तांकां मेळोंक वेतात आनी ते तुमकां नाकारतात, कोणूय तुमकां घेना जातीत जाल्यार म्हणटा त्या नगरांतल्या भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत सोडून उडयात. तो म्हणटा तुमच्या पांयांची धूळ पासून सोडून उडयात. कित्याक भाव भयणींनो, जेन्ना शीस दुसऱ्या जाग्या कडेन नगरांत गांवांनी वेताले तेन्ना थोडो लोक तांकां नाकारताले. तुमी कित्याक आयले आमच्या घरा? आमकां तुमचें कांय आयकुपाचें नाका. आमी 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 आमचो धर्म आमी जाणो, आमी कितें करतात तें जाणो. आमकां मोजेसान सगळी शिकवण दिल्या. आमी देव मदिरान वेता, आमी सगळें बरें करता. आमकां तुमची शिकवण नाका, तुमचें कांयच नाका. आनी जेन्ना लोक तांकां हें म्हणटलो आसलो तेन्ना तांकां दूख भोगतली आसली. तांकां सजमतले आसले की हें जेजून आमकां कित्याक धाडलां? लोक आमकां नाकारता, वायट उतरां उलयता आनी आमकां पयस कोत्ता. पूण जेजू तांकां पयलेंच सांगता की असल्यो घडण्यो घडटल्यो. लोक तुमकां पयस कोत्तले, लोक तुमकां नाकारतले. आनी जेन्ना असल्यो वस्तू घडटल्यो, तुमी जे लोक तुमकां नाकारता वा तुमकां पयस करता तें तुमी वायट धरी नाकात. कित्याक जेन्ना ती धूळ तुमच्या पांयांची तुमी पयस कोत्तात ताजो अर्थ कितें? जेन्ना आमकां कोण नाकारता बरें आहा, पूण तें नाकारला म्हणून आमी आमचें काम बंद करपाचें न्हय. कोण आमकां बरें उतरां उलयता, कोण आमकां बरी जेवण दिता, कोण आमी देवाचें उतर परगट करतना तेन्ना आमी खोशी जाता वय. पूण जेन्ना लोक आमकां नाकारता, वायट उलयता तेन्ना आमी कितें बंद करतले आमी देवाचें काम? आमी लोकांच्या उतरांचेर आमी देवाचें उतर करतल्या वा देवाच्या उतराची परगडणी करतल्या? आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर धरूंक जाय. आमी आमची चोत्राय फकत जेजून काम दिलां आमकां तें ताचेर धरूंक जाय, लोकांचेर न्हय. लोक आमकां वायट उलयतलो, लोक आमकां नाकारतलो, लोक आमकां बरे भाशेन उलोवचो ना, लोक आमकां पयस दवरतलो. पूण जेन्ना अशें घडटलें, जेजून आमकां पयलेंच सांगलां हें जातलें म्हणून. आनी जेन्ना हें जातलें तेन्ना आमी कितें करतले? आमी जाणो की हें घडटलें म्हणून आमी ती जागा सोडून दुसऱ्या जाग्या कडेन वेतले आनी दुसऱ्यांक परगडटले. थंय जरी नाकारलें जाल्यार फुडें वेतले. पूण आमी देवाचें काम केन्नाच बंद करपाचें न्हय. हें देवाचें उतर आमी जें परगट करूंक जाय. आनी देखून जेजून आपल्या शिसांक तेंच सांगलें. ताणें सांगलें, लोक येतलो तुमचे आड, तुमकां वायट उलयतलो, तुमकां पयस दवरतलो. पूण तुमी जें तुमकां काम सांगलां तें तुमकां बरें करपाचें काम आहा तें तुमी करात. तुमी दुसऱ्यांचेर पळयनाकात. आनी भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान वाचता, हाचेर नियाळ कोत्ता, जेजून आमकां मातवाचे 28 चिटीन 18 ते 20 पर्यंत ताणें सांगलां, तुमी सगळीं वसात संवसारांत आनी देवाचें उतर परगट करात, कित्याक हांव तुमचे भितर बरोबर आहा. भाव भयणींनो, आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट करून फुडें सरता, कित्याक करता? जेजून आमकां सांगलां. कित्याक खूब लोक आहा जेजूक नको. आनी
जो लोक जेजू नको तो लोक इफेर्नान वतलो, कित्याक तांकां आजुनूय सरवंडीची खबर मेळोंक ना. देखून गरज आमकां ही बरी खबर जेजूची सगल्यांक सांगपाक, सगल्यांक ही बरी खबर दिवपाक आनी सांगपाक की जेजून आमची सगळीं पातकां कुर्सार घेतलीं, आमी आमची सरवण जाली म्हणून. आनी आमी जेन्ना तेजे उतराचेर आनी ताजेर बावर दवरता, आतां आमकां स्वर्ग उक्तो जाता आनी आमी जी आमकां स्वर्ग उक्तो केला ती बरी खबर दिवपाक आमी फुडें वचूंक जाय. आनी जो लोक आमकां नाकारता तांकां आमी खंय वायट उलोवपाचें न्ही, त्या जागो सोडपाक दुसऱ्या जाग्यार पावपाक आमी फुडें सरूंक जाय. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्याच फामिलींनी, आमच्याच इगोज मातयेन हें देवाचें उतर परगट करपाक आमी फुडें सरया. आनी कोणीय आमकां नाकारता जाल्यार आमी केन्नाच वायट दवरिनासतना देवाचें काम फुडें दवरपाक आनी देवाचें राज फुडें चलोवपाक आमी वावरुया आनी आमी आमचें काम करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.